तिगा जर वायट अनुभव आयिल्लो आनी तो शेअर केल्लो जाल्यार समजूं येतालें, पूण गोंयांत येवन कारण नासतना गोंया बद्दल वायट उलोवप हें सामकें चुकीचें. काल इन्फ्लुएन्सरान माफी मागली, पूण तिची माफी आमकां नाका. सरकार असली प्रकरणां कशेच खपोवन घेवचें नात अशी शिटकावणी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या. तशेंच आमी त्या इंस्टाग्राम अकाउंटाची सायबर गुन्यांव पुलिसां कडेन कागाळ केल्या अशें मंत्र्यान सांगलें. हेलो गाइस, अभी मैं कुछ टाइम पहले गोवा गई थी. वहाँ पे मैंने कुछ ऐसे कॉमेडी वीडियोस बनाए थे गोवा के बीचेस में, गोवा के चर्च में. तो मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि उसमें कुछ ऐसे लाइंस मैंने बोले थे जो गलत है, जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था. उसके लिए मैं अपोलोजाइज करती हूँ, माफी मांगती हूँ. मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था वहाँ के पीपल को हर्ट करने का, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का. मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था गोवा को डिफेम करने का, वहाँ के चर्च को डिसरिस्पेक्ट करने का. पर अगर मेरे किसी भी कॉमेडी वीडियो की वजह से किसी भी गोवा के पीपल को हर्ट हुआ है तो दिल से सॉरी. आई एम रियली सॉरी. आमच्यो अशे इन्फ्लुएन्सर आसात तांचे सायट्स हें करपाक जाय एंड फ्रॉम आवर सायड थ्रू सीएन सायबर सेक्युरिटीक सायबर करून वी विल एन्श्योर दॅट एक्शन इज टेकन. कित्याक इतलो प्रयत्न जेन्ना गोवा एज अ प्रिफर्ड डेस्टिनेशन आनी प्रयत्न आसा ज्या लोकांक हांगा कांयच लेणें देणें ना ताजी एक वायट समज कितें जाला ताका आनी कितें एक्सपिरियन्स आयला आनी दे वॉन्ट टू शेअर इट इज फायन. बट जस्ट कमिंग एंड टॉकिंग अबाउट गोवा वेन देर नथींग टू डू विथ गोवा इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल. मुख्यमंत्र्यान काल योग्य डिसिजन घेतला करपा खातीर. I believe one of the influencers came on some videos to apologize. It is nothing got to apologize. हांगा apology म्हणटाची गरज ना. तुमी करतली मिस्टेक आनी मागीर परत ह्या this should be a deterrent for people like this who are trying cheap tricks for monetary gains or otherwise to gain fame in a short while. ते म्हाका दिसता अटॅक करपाची गरज आसा आनी ते योग्य दिशेन वी आर नॉट curtailing freedom of speech. People have to express. But not express just for the sake of expressing, doing something which is not wanted. पण ते एपोलॉजी घेतलं तेजेरूय तुम्ही एक्शन जातले म्हणटा. एपोलॉजी मागला पळय ताणें तेजेर एक्शन जावप दिल्लें आसा. योग्य इन्व्हेस्टिगेशन करपाक कितें असले लोक ते एक जाले असले 10 लोक फाल्यां तयार जातले. एवरीडे यू कांट हिट तांचेर बॉडी पडपाकूच जाय म्हणटा तुमी. एक्शन जावपाकूच जाय.